सरकारी नोकर भरतेत पारदर्शकता येवची म्हूण गोय सरकार यत्न करता। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान त्या खातीर भरती आयोगाची नेमणूकूय केला। मात गोय विद्यापीठातलो प्रकार पळयल्यार नोकर भरतेत पारदर्शकता आसा काय म्हूण प्रस्न। गोय विद्यापीठान कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीन LDC जाय म्हूण 22 ऑक्टोबर 2022 दिसा नोकर भरतेची जायरात आयिल्ली। ह्या पोस्टा खातीर सुमार 2,500 जणांनी अर्ज केल्लो। 5 मार्चाक परीक्षा जाली। त्या उपरांत 16 मायाक गोय विद्यापीठाच्या वेबसायटीर निकाल जाहीर जालो। आरजी आमदार विरेश बोरकारान गोय विद्यापीठाचे LDC पोस्टा खातीर नोकर भरतेची लिस्ट मागिल्ली। तेन्ना 5 जणांक नोकरेर घेतला म्हूण जाप मेळ्ळा। मात त्या जापे बरोबर जी म्हायती मेळ्ळा ती सामकी शॉकात करपा सारकी। ज्या 5 जणांक कामाक घेतला तातूंतलो एकलो 5 मे 2023 दिसा जॉइन, 3 जण 11 मे 2023 दिसा जॉइन, जाल्यार 5वो 17 मेक जॉइन। पहिले 4 निकाल लागच्या पयलेच जाल्यार एकलो निकाल लागच्या दुसऱ्या दिसा कामार जॉइन। निकाल लागच्या पयलींच जॉयनिंगाची फॉर्मालिटी जावच्या बरोबरूच आनीक एक शॉकात गजाल म्हळ्यार पोस्ट कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीन म्हूण जाहीर केल्ले, मात 5 जणांक कायम स्वरुपी घेतला। विरेशाक मेळिल्ल्या जापे उपरांत आतां सरकार कितें करता ताचेर सगळ्यांची नजर। प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक।